Gesù naple kuni atok natakele atok natakele Gesù amsi shanti Gesù amsi shanti Gesù amsi shanti Gesù amsi shanti सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता पिटर फेर्नांडीस बरी भलायकी पासत देवाक आर्गां दिवन देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या मारियन मिस्किता देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया गोल्डी डिमेलो बरी भलायकी पासत आपली रिकवरी जावचे पासत आपणा पासत मागूंक लायता ताचे पासत देवाक आर्गां दिवया. आयज कितें भाशेन देवाक आर्गां दिवया. आयज आमचे SFX चिकाली लायव्ह स्ट्रिमींग सुरू केल्यार आयज 5 वर्सां बत्तात. ही गेल्लीं 5 वर्सां जायत्या जाणांक आदार मेळूंक ही सर्वीस आमची लायव्ह स्ट्रिमींगाची जायत्या जाणांक आदाराची जाल्या. कितें भाशेन ह्या वावरा पासत देवाक आर्गां दिवया. आनी हो वावर कितें भाशेन चलयतलो आमचो भाव नातानियल ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी ह्या वावरा वरवीं आनीकूय जायत्या जाणांक आदार जावंक मागुया. तशेंच आयज मागुया आमच्या गोंयच्या सरकारा पासत जायती बेजबाबदारी जाल्ली दिसती पडटा आमच्या सरकारा मदें आनी हे बाबतीन आयच्या दिसाक जायतो लोक नीत मागूंक पणजे सांजेर जमा जावचो आसा. जाल्यार आमच्या सरकाराचेर देवान आशिर्वाद घालूंक जें कितें चुकीचें आसा तें पयस करूंक आनी जें कितें सारकें आनी बरें आसा तें आमकां फावो करूंक मागुया. तशीच आयज गोवा स्टेट वायल्ड लायफ बोर्ड हांची जमात आसा जें डबल ट्रॅकिंग चलता ताचे विशीं आनीक आयर्न ओर हाडची पासत आमचें कुलें स्टेशन आसा थंयसर डंपिंग करचे पासत परमिशन दिवपाचें आसा. मागुया ह्या आमच्या वायल्ड लायफ बोर्डा पासत तांणी देवाचे येवजणे प्रमाणे जें कितें सारकें आसा तें करूंक आनी जें चुकीचें आसा तें तांणी आडवारूंक तांचे पासत तांकां बरी जाणवाय दी म्हूण मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता इग्रेजा निकलस बार्बोजा आनी फामील ग्रीन व्हॅली राहुल डिकॉस्टा आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां सगळ्यांक सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. हे पासत बागेन सदांच सांगपार मरे सगळ्या देदुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत को क्रिस्ता काकूत को सुम्या काकूत को प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा नेणट्या निर्मोळ काळजांचो तुमो करताय आनी निर्मोळपण ओगडायलोल्यांक तूंच तें कोनवाडायेन परतून दिताय. तर ह्या काळार पातोक सोडून नितोड निर्मोळ जीण जिवंक आमकां करपा दी आनी कुशेन
उर्बेवंत भावार्थांत गोठ आनी प्रितीमोगाच्या कोरण्यांनी ती जावच्या तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां तुजेशी ओडून व्हर. हे आमी मागता आमच्या सुमेच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करोदेव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासपूत चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता आनी मनशाच्या आदारार पातयेता आनी जाचें काळीज सोरेस्पोराचेर ना त्या मनशाचेर शिराप. अरोणांतल्या सुकलोलें तोंड कशें तो बरें आयल्यार तें पळोवंक ताका दोळे नात. अरण्यांत सुक्या कोरड्या जाग्यार खाऱ्या आनी लोक नासलेल्या गांवांत तो जियेता. जो मनीस सोरेस्पराचेर पातयेता आनी जाचो विस्वास सोरेस्पराचेर आसा त्या मनशाचेर आशिर्वाद. आपलीं पाळां उदकांत पावयतल्या वालाचे देगेर रोयलोल्या झाडां वरी तो. गोरमी पडटोच ताका भिरांत ना, ताचीं पानां सदांच पांचवी. पावस नासलोल्या वर्सा ताका पर्वा ना आनी फळां दिले बगोर तो कोदींच रावना. कालीज म्हणल्यार सोगल्यामून घातकी, ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक उपाय ना. ताचे गूट कोणाक तावे? हांव सोरेस्पोर जोण एकल्याच्या काळजाचो ताव घेतां. अंतोस करना हांवूच विस्कुटावून पळयतां आनी जोण एकल्याच्या कोरण्या आनी वावराच्या फळा प्रमाणे मोजोरी दितां. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. आमचो जबाब जातलो, सोरेस्पोराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. परतून म्हणुया, सोरेस्पोराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. जो मनीस नुस्त्यांची बूत घेवन चलोना, ओ पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी ओ धर्मी मनशाच्या सांगाता बसोना तो खरेंच बागी. सोरेस्पोराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश दीस रात, ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब, सोरेस्पोराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. वावत्या वाळाचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक खाला प्रमाणे जाता फळां आनी कोदींच बावून पडनात ताचीं पानां. असल्या रुखा वरवीं तो मनीस, सोगल्यो ताच्यो कोरण्यो सुफोळ. जबाब, सोरेस्पोराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. पूण नुस्त्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावा बीन अशें न्हय. तें कोण जाणय? वाऱ्यान उबून वेता तसलें पळ. बऱ्या मनशांची वाट सोरेस्पोर राखता, पूण नुस्त्यांची वाट निसंटनाक पावयता. जबाब, सोरेस्पोराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून फारिसेवांक सांगलें, कोण एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो, तो तांबडी आनी नासूक आंगोस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दोबाज्यान बरीं बरीं जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलोच चवणांनी बरोवन ताच्या दारवटेशी पडोवन आसतालो. ग्रेस्तांच्या मेजावेलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची चवणां लेवतालीं. मागीर जालें तें हें,
तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या गोपांत व्हरून दवरलो. तो ग्रेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. हेमकोणांत आटे बिटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून अब्रामाक आनी ताच्या गोपांत आसलेल्या लाजराक ताणें पयसतान देखले आनी अशी बोब मारली, अब्राम बापा, म्हजे चुचुरे दवर आनी आपल्या बोटाची तेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीब तोंडावंक लाजराक धाड, कित्याक ह्या उशांत हांव बारी वळवळटां. आनी अब्रामान म्हणलें, पुता मोशा, तुज्या जिवितान जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजरान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर. म्हणटूच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगातान तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना, न्हय म्हूण तुंय तान हांगा येवंक जायना, कित्याक आमचे आनी तुमचे मोदें मोटें व्हडलें पाताळ थारायलेलें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागतां. तर म्हाका 5 भाव आसात, तेय ह्या वडवडाचे सुवातेर येना जावंक ताणें तांकां शिडकावचें. पूण अब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोजेस आनी प्रवादी आसात, तांचें तांणी आयकुचें. ताणें म्हणलें, तशें न्हय अब्राम बापा, मेलेल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार ते मन बदलतले. शेकी अब्रामान ताका सांगलें, मोजेसाचें आनी प्रवाद्यांचें ते आयकनात जाल्यार मेलेल्यांतलो कोणूय जिवोवन जाल्यार लेगून तांच्या मनांत सोत रिगचें ना. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा बीन आयचें पयलें वाचप जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेतलां. काय बरीं आमी उतरां आयकतात. सर्वेस्पोर जोण एकल्याच्या काळजाचो ताव घेता, तोच करनान हांव विस्कुटावन पडयतां. जोण एकल्याच्या कोरन्या आनी वावराच्या फळां प्रमाणे हांव मजुरी दितां. कसली मजुरी देव दिता काय? जो कोण मनशाचेर पातयेता ताका शिराप फावो जातात, आनी जो कोण देवाचेर पातयेता, सर्वेस्पराचेर पातयेवन आपूण आपलें जिवीत सारता, तो आपलीं पाडां वाडाचे देगेर रोयलेल्या झाडां परी. गोरमी पडून पोत्यान ताका भिरांत आसना, कित्याक ताचीं पाडां खोल उदकांत रिगलोलीं आसतात आनी तुयतान आपल्याक शेरोण मेळटा म्हणून तो जाणो आसता. सदांचे पुरी आपलीं पानां हिरवीं जातलीं, सदांचे पुरी आपल्याक उदक मेळटलें, सदांचे पुरी आपल्याची बूक तान सगली बागोवतली म्हूण हो मनीस देवाचेर पातयेवन आपलें जिवीत जियेता. मुखार बाबा भयणीनो, आयचें वाचप आमी पयलें वाचप वाचता आसतना कितें भाशेन देवाचेर पातयेता तेन्ना आमकां कशे तरेन आशिर्वादान भरून देव आमकां अदीक दुपोट देण्यांनी भरता तें आमी आयकलां. आनी आयचो जबाब आमी म्हणटा, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. आमी तो देवाचेर विस्वास ठेवलो जाल्यार देव आमचे लागीं जें कितें आमी सांबाळून दवरता तें आमी बाबा भयणीनो खरेंच आमी ह्या संवसारांत तें आमी सगळें बाबा भयणीनो आमकांच निसणटणाक पावयता. पूण जें कितें आमी सोडटा, जें कितें आमी दिता तें आमी खरेंच सर्गीच्या राज्यांत अदीक आमकां सांबाळूंक पावता. वॉट वी पॉजेस वी लूज, वॉट वी गीव अवे वी गेन. जायते फावटी अशें आमच्या जिवितांत घडटा आनी हें शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता. अब्राम किरीत भाशेन आमचो सर्गीचो बाप म्हूण जेजू दाखोवन करता. तो ग्रेस्त मनीस आपल्या दारार पडलेल्या लाजार ह्या भिकाऱ्याक तो परवा करिना. हो भिकारी बाडो खुश्टान सगल्या वडवड्यांनी आपले गाय घेवन थंयसर ताच्या दारार रावता. कोणूय ग्रेस्ता वेले मेजा वयलें कितें पडटलें आनी आपल्याक मेळटलें म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना दोगूय मोडटात तेन्ना तो हेमकोणांत वेता आनी हो लाजार अब्रामाच्या गोपान आसता. तेन्ना तो ग्रेस्त मनीस प्रार्थून मागता, सायबा, हांवें केलें तें पातोक,
आतां म्हजे दोळे उगडले, ह्या हेमकोणांत हांव तळमळटां, एक बोट बुडोवन तरी म्हाका उदकाचो थेंबो म्हजे जिबेर घाल, हे व्हडवडे म्हजे पयस कर. आनी अब्राम बाप म्हणटा ताका, तुवें संवसारान जितलें केलें, संवसारान सगलो थेवो तुवें एकठांय केलो, कित्याक उपकारलो? सगलें सोडून तूं हांगासर हेमकोणांत आतां आसाय. सुर्गीचे तेवे हे तुज्या भावान लाजारान जाणा आसतना आपल्याक स्वर्गार इनाम आसा म्हूण ताणें आपलें जिवीत सगल्या कुश्टां दोगदां मदें देवाचेर पातयेवन सारलें. भाव भयणीनो, उपरांत हो ग्रेस मनीस त्याच अब्राम बापाक विनोती करता आनी म्हणटा, म्हज्या भावा सुशी ताका पाठय. 5 भाव आसात, ते मौजा मारतात. मेलेल्यांतलो कोणूय जिवंत जाल्यार ते घुडे आपलें जिवीत बदलतले. आनी काय बरो अब्राम बाप ताका म्हणटा, मोसेस आनी प्रभादी आसात, तांकां पुरो. कित्याक मेलेल्यांतलो कोणूय जिवंत जाल्यार लेगून बाबा भयणीनो, तांच्या मनान सोत कितें तें रिगचें ना. जायते फावटी आमच्या मनान जायते फावटी कितलेंय आमी दुसऱ्यांनी आमकां बरें उदार मन दाखयलें, दुसऱ्यांनी आमच्या जिवितान बरेंपण हाडूंक वावुरलीं, दुसरें आमच्या मनान तें सोत रिगोवंक प्रयत्न केलो, पूण हांव तर सगळे वस्तूंक आळकोळ हाडटां, हांव तर म्हजें मन बंद दवरतां, हांव तर सगल्या सुचोवण्यांक बाबा भयणीनो उक्तो रावना जाल्यार कशें म्हज्या मनान रिगतलें? आमच्या जिवितान अशेंच घडटा. वी डोंट वॉन्ट टू बी ओपन टू क्रिटिसिजम. वी डोंट वॉन्ट टू ओपन आवर मायंड एंड हार्ट्स टू गॉड्स ग्रेस. आमकां कृपेचो काळ मेळ्ळो तेन्ना देवाचे कृपेक आमी उक्ती रावया. कित्याक जी मनशाचेर पावतयतात तांकां श्राप फावो जातले, देवाचेर पातयेता तांकां आशिर्वाद मेळटलो. आमी उदीक आनी उदीक त्याच देवाचेर पातयेवन ताचेर विस्वास दवरून आमी आमचे जिबेत सुभागी करूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C11 पेज नंबर 32. C11. Bituit kawiang chinana, Rizboro orang chichitna, Matatos nikol bordana, Modon somyam chimona, Nitaduka fula fola, मोशा बाबूने मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली भयणीन आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. कोनवाड्या बापा, ह्या बलिदाना वरवीं आमच्या दोडमोणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या काळाचे आमचे भायले प्राचिताचे आचरण भितरल्यान आमचे आत्म्यांक फळादीक जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासणाचे देवा सोर काडी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सोयम आमी दोमावन दवरतल्या, अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्यां मुखार धरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे पोरी आमचे सोडवणेचे परबेक
तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र दरबारांचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका सोय सोय, सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सोय. उंचरगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. आमी गावून बावरताचो गूड परगोटुया. तुज्या कुसानी पुनोची पोटपोना मोडवी, तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सुरतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्ता लोलयेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेऱ्यान सिमा आमच्या बिस्म साहेबाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तांकां प्रिती मोगान वाडय. पुनूज जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचुरीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्मदतान सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो नेवे आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मताक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे कुशे परून तुका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवत चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाची शिणे संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर.
देवाचे सेवे संसाराचे पाप काटिले आमची शांती कर. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक पयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सुम्याचे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. तुझे नाव घेता तुका मान दिता संतान सोगली तुका वंदिता आमचे मोने राजेसू. मोच्या नावान एकठांय साद्या दोगां तेगां जाणा मोने गोरे सांगता तुया वासा. मोच्या नावान एकठांय साद्या दोगां तेगां जाणा मोने गोरे सांगता तुया वासा. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या बलिदानांत आनी जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचो फोड आमचे जिणेंत तो घोसो आनी बऱ्या कोन्यांनी तो ओदीक आनी ओदीक तीर जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बाबीनूचो त्रायदोची सोमारा दिसाक आमचे फिरगोचेन कुमसारां जातलीं 4 ते 6 वाजता पर्यंत. म्हणटूच आमी भायले पाद्रे हाडटले त्या दिसा तुमी कुमसार जावचे म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उत्सुन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवाचे मागणे. सुर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता आनी आमच्या बाबा सोवे आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उसो तुझ्या राज्याच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरोसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां तोखनासतना ओपूंक तुजी कृपा आमकां अनुसरूं. नव्या स्वर्गा आनी नवे पृथ्वीच्या
बऱ्या परमेशान रावतना इविया मनशा कुडाक तशेंच आख्खे रोसणेक भितरल्यान तान बदलूं तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयस जावन सासणीक तुजी महिमा पसरूं. उत्सवाची कृपा आम्हा परमेशाच्या यात्रेकारा सवे सर्वीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगळ्या संवसारात सर्वंडाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा. आमेन. गायन घेऊया I-28 पेज नंबर 133. I-28. सगळे तुझे ओवार मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या भयता गुणाचे वखद दिता. सगळे तुझे ओवार मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या भयता गुणाचे वखद दिता. ओद्या म्हज्या आसांतान देवाचे उपकार